म्हाका याद जाता जेन्ना 16B आयिल्लें त्या केस टू केसाक म्हाका दिसता काँग्रेसीन सुटकेस टू सुटकेस म्हणिल्लें. त्या सुटकेस टू सुटकेसाचे काल असेंब्ली भितर आमी ATM म्हणटा तेंय आयकलें. सो आमी खूब लेजिटिमायज केली सुटकेस, ताका ATM म्हणपा लागले. सो थंय मंत्र्याक सांगचें पडलें की हांव ATM न्ही म्हणून, आनी कोणी पयलींचे आसलें जाल्यार आपल्याक खबर ना, पण हांव ATM न्ही असली बिसली तुगेली विधानसभेच्या हातूंत भितर सांगचें पडलें. तूं जेन्ना कालचें TCPचें भाशण जें विश्वजीत राणे मंत्री जायत सावन ताणें डिपार्टमेंटा भितर केलां तें, आनी आज सकाळची मेजर अनाउन्समेंट की सगळीं अप्रुवल्स स्क्रॅप करता म्हणून आपण प्रोविजनल अप्रुवल्स अंडर 16B, ह्या सगळे गजाली कडेन तूं कसो पळयता? प्रमोद, एका गोष्टीचे आमकां एक गोष्ट आमकां मान्य करची पडटली की ज्या पद्दतीन सध्या TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाणें स्टँड घेतला, आय वूड से इट इज अ ब्रेवरी स्टँड. म्हणजे कॉमन मनशाक त्याचे सिरियसनेस कळचें ना, पूण जे मनीस ह्या सगळ्या वेव्हारान असतात त्या सगळ्या मनशांक खबर आसा की हेचे इम्प्लिकेशन्स कितले सिरियस आसूं शकता. म्हणजे तूं जर पळयशीत जाल्यार 16B सगळ्या गोंयच्या सगळ्या थरांतल्यान विरोध जातालो. त्याच्या संदर्भान एक पिटिशन हायकोर्टान पेंडींग सुद्धा आसा. सगळे NGOंचो डिमांड आसलो की 16B स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. आणि आयज TCP मिनिस्टर सरळ सांगता की आय विल नॉट, म्हणजे आपूण एकूय एप्लिकेशन 16Bचें कन्सिडर करचो ना. आणि तूं जशें सांगलां तशें तिणी सकाळीं जो स्टेटमेंट केला की जी एप्लिकेशन आहा ती सगळी स्क्रॅप करतलो आणि जेंकां फायनल एप्रुवल मेळ्ळा तेची स्क्रुटिनी जातली. हो सगळें म्हणजे पळोवंक वयशी जाल्यार खूब व्हडलो स्टेटमेंट विश्वजीत राणेचो आसा. दुसरी गजाल, ज्या पद्दतीन वेगवेगळे घटक जे NGOs म्हण किंवा लोकल ग्रुप्स, वेगवेगळे ग्रुप्स ज्यो गांव वाचपाक जाय, गोंय वाचपाक जाय म्हणून जे काम करताले आणि ते जे डिमांड करताले त्यांच्या डिमांडाच्या लायनीनूच आयज आमचो TCP मिनिस्टर काम करता हें स्पश्टपणान दिसता. आतां ताका लोक ही नाटकां हे सगळो तो दाखोवपाक करता अशें खूब जाण म्हणटले, कारण कशें आहा, विश्वजीत राणेचेर एकाच फटक्यान विश्वास दवरण्यासारखी परिस्थिती आयज लोकांची ना. ही हॅज टू बिल्ड हीज ट्रस्ट. तेचेर विश्वास दिसपाक तशा पद्दतीची कृती घडची पडटली. आता जशें तेणी सांगलें की ODPच्या संदर्भात तेणी जो स्टेटमेंट केला की आपूण जे सेटलमेंट झोन जाल्या वायोलेटिंग रिजनल प्लॅन 2021 ते आपूण सगळे रिवर्ट करतलो. ते जेन्ना प्रत्यक्षान रिवर्ट जातले तशेंच हे 16Bचे ज्यो केसी आसात त्यो स्क्रुटिनायज जातल्यो आणि जे केसी जेंच्यांनी जर फायदो घेतलेलो आसा ते जर रिवर्ट जाले जाल्यार मागीर TCP मिनिस्टराच्या ह्या प्रामाणीक कामाची आमकां दखल घेवचीच पडटली. ओके, इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. पांडुरंग, तूं ह्या गजाली कडेन कसो पळयता? आनी म्हाका दिसता कालची जर भाशण आनी जें कितें चलयलां जाल्यार आय थिंक जे हाजे पयलीं TCP मिनिस्टर आशिल्ले तांकां म्हाका दिसता न्हीद पडप कुस्तार जातलें. आणि आश्चर्याची गजाल प्रमोद अशी की ते TCP मिनिस्टर कांयच उलयना. म्हणजे विश्वजीत राणे सांगता की जे कितें फाटल्या काळान घडलां ते सगळे चुकीचे, ते आपण स्क्रॅप करता. ताजें म्हणणें आसा की रिजनल प्लान होल्डार दवरून जी नाटकां केल्ली 2012 ती मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना केल्ली ती चुकीची म्हणटा. तो ODP जे केल्ले मनोहर पर्रीकराच्या काळांत ते सुरू जाल्ले ते चुकीचे म्हणटा. तेन्ना होच मनीस थंय मिनिस्टर आशिल्लो, विश्वजीत राणे मिनिस्टर आशिल्लो, ते तो चुकीचो म्हणटा. 16B मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो, विजय सरदेसाय आसलो TCP मिनिस्टर, ती तो चुकीची म्हणटा. म्हणजे BJPन आतां खरें म्हटल्यार एक स्टँड घेवपाक जाय आनी BJPन एक क्लेरिफाय करपाक जाय गोंयच्या लोकां खातीर की फाटल्या 10 वर्सांत तुमी जे कितें केल्लें ते चुकीचें आशिल्लें अशें जे विश्वजीत राणे सांगता ते खरें काय फट. हो टायम येयला, कारण फाटले 10 वर्सां तुमीच रूल करे आशिल्ले. 10 वर्सां तूंच कॅबिनेटान आशिल्लो, तुज्याच भोंवतणी तुजेच गव्हर्मेंट आशिल्ले, मनोहर पर्रीकर लीड करी आशिल्लो, मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंत लीड करी आशिल्लो. ह्या काळान, ह्या फाटल्या 10 वर्साच्या काळान आनी 2017च्यान आतां मेरेन जे कितें घडलां ते चुकीचें म्हणटा काय कितें तूं हे तुवें पयलीं क्लियर करपाक जाय. आनी भाजपान आतां एक स्टँड घेवन भाजपान लोकां मुखार क्लेरिफाय करपाक जाय की जे फाटल्या काळान घडलां मनोहर पर्रीकराच्या काळान किंवा प्रमोद सावंताच्या 3 वर्साच्या काळान आनी विजय सरदेसाय TCP मिनिस्टर आसतना जे घडलां ते सगळे चुकीचे आशिल्ले, ते आतां आमी रेक्टिफाय करता. हो तांच्यांनी एक क्लेरिफाय करपाक जाय. Joel, how are you looking at this? Yeah, whatever Kishore and Pandu has said, absolutely correct. But what I look at it as is like Vishwajit has taken this kind of a stand, and he set a precedent. It's a very nice precedent. It will send a clear message across, that
no matter who is in power, you are still accountable at some point in time. You will have to be answerable for your decisions, and no matter how strong you are at that point of time, there could be a time where all of this could be scrutinized and reversed. So, don't play around with policy decisions, don't play around with the people. Go by the book, and otherwise you'll have to face the music some point in time.